बाळका जेजूक तेंपलान भेटलेले गडीत नियाळची सोम्या जेजूचे भेटवणेची परब आज. ही परब देवाच्या पुताच्या मनुष्यावताराच्या मिस्तेराच्या नियाळाक लक्षिल्यान मेळोन आसा. सिम्याहून बाळकाक हातीन घेवन देवाची स्तुती करून उच्चारची उतरां, सर्वेस्परान केल्ली सोडवणेची बसावणी, जी विविध प्रवादींनी विविध काळार पुनरुच्चार केल्ली, कशी आता जेजूच्या जल्मांत शेवटाक पावली म्हणली बरी खबर दामून सांगता. हर एके रितीन जेजू मनशा कुळांतय संपूर्ण रितीचें भागीदारपण वा मेतेरपण व्यक्त करता. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार वा सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार ताचें जिवीत रुपीत जालें मात्र न्ही, ताच्या जिविताची सर्व गणितां मनशा जिविताक ताळ पडली म्हणलें वा जुळ्ळी म्हणलें सुवार्ता कळीत करता. हे दिशेन जेरुजलेमाच्या तेंपलान ताका समर्पूंचें गणित सारकें बसता. सुवार्तेन सांगून दिल्ली जेजूचे वाडावळी संबंधी उतरांय जेजूच्या मनशावताराक दवरलेलो आरसो. गलिलेयाच्या नजरेतान ताची वस्ती, ताणें वाडोवन आयलेले विविध हंत, ताचें भुरगेंपण, ताणें घटमूट जावन वाडप, जानवायेन बरप आनी देवाचे मजतीन आनी कुरपेन बरोवन वाडप, हें सर्व ताच्या मनशापणाक सारकें ताळ पडटा. सिम्याहून प्रावाद करून सांगिल्लीं उतरां ताच्या मिसांवा उदेशी आनी ताच्या जिविताच्या शेवटा उदेशी आमकां कळीत करतात. पयलें मरियेन आनी जुजेन आनी उपरांत सिम्याहून आनी अन्ना प्रवादिनीन ताका वेंगलो. ह्याच वक्ता सिम्याहू तो कसो तिरस्कार असो एक गुर्ती जातलो म्हणून प्रावाद करता. जेजूक सर्वेस्पराक समर्पिल्ल्यांत आमकांच सर्गेच्या बापाक समर्पूंक उलो आसा. असल्या समर्पणांत आमचें जिवीत आमच्या भाव भयणीचे मोगा वेंगेंत घालचें पडत वा तांच्या तिरस्कारागी वळख जावंक फावो जायत. पूण सोम्याचेच कुरपेन आनी कलत्यापणान तें आमी स्विकार करचें पडटलें.